हे सगळे म्युन्सिपालिटीचे अंडर 15 फायनान्स कमिशनाचे हें काम सगळ्या वॉर्डांनी केलां. फॉर द फर्स्ट टायम आमी खंयचोच भेदभाव दवरनासतना 25 वॉर्डांनी कामां जावची ह्या हितून सगळ्यांक इक्वली कामां वांटून म्युन्सिपालिटीन घाल्या ही खूब बरी गोश्ट आसा. सगळ्या कडेन कामां आज जातात आनी आज हें काम अरावंड 15 लाखाचें काम आसा फुटपाथाचें. म्हाका दिसता तें जावन म्हाका दिसता ह्या लोकांक खूब सोयी जातली ताज्यो, निवळसाण उरतली आनी बरें जातलें. कडेचें काम पयलें जाल्यार कंप्लिशनाचेर पावलां, म्हणजे स्ट्रक्चर उबें जालें आनी म्हाका दिसता 1-2 म्हयन्या भितर तें स्ट्रक्चर कंप्लीट जातलें. मागीर भितरलीं सगळीं कामां स्टार्ट जातलीं. बायणां पावर हावजाचें काम सुरू जालां, तांकां दुसरे कडेन शिफ्ट करप गाळे घाल्या आनी म्हाका दिसता 15 दिसां भितर तांकां शिफ्टींग जातलें आनी तें काम सुरू जातलें. चीफ ऑफिसर्स बंगलो जो इतलीं वर्सां आमी पळयतात की प्रत्येक तुमी प्रेसूय जाणा प्रत्येक टायमार कित्याक सुरू जायना हें जातालें. ताजी बी आज नेबल NOC आमी हाडून आज PDAन दिल्या आनी काल हांव चीफ ऑफिसरा कडेन उलयलां. म्हाका दिसता 15-20 दिसां भितर तें काम प्लॅन पास जावन तें काम सुरू, म्हणजे एकंदरीत वास्को भितर 3 प्रोजेक्ट हे सुरवातीच्या हातून आसा. म्हणजे इतलीं वर्सां जालीं कोणेच म्हाका दिसता प्रयत्न करूं नाशिल्लो, पूण आमी आतां 2 जाणां कडल्यान प्रायवेट मनशा कडल्यान जागो तांचे कडल्यान आमी घेतला आनी म्हाका दिसता एक्विजिशनूय प्रोसेस कंप्लीट जाला. ह्या 2 वेळान आमी 3 पंपींग स्टेशना खातीर खंयचीय सेवरेज जेन्ना येता ताच्या पयलीं पंपींग स्टेशन आसचें पडटा. पूण हांगा खुबश्या भागान आमी पळयलें की पयलीं लायन घाली आनी पंपींग स्टेशनूच नाशिल्लें. सो ती चुकीची गजाल आशिल्ली. ते म्हाका दिसता वेस्ट वतले पयशे काय कितें हांव नको, पूण आतां आमी 3 जाग्या कडेन जागो तांचे कडल्यान घेतला. तांणी आमकां NOCs दिल्या, काम स्टार्ट जावपाक शकता. म्हणजे तशें गिरीशान सांगलें ह्या पावसा मागीर हें काम सुरू जातलें आनी ह्या भागान म्हणजे ह्या मेस्तावडे, उरुले, बेलाबाय ह्या 3 भागांनी म्हाका दिसता सिवरेजीचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. आयज जे काम जे चालू जालां हेजे आमकां जवळ जवळ 13 वर्सां लागली ही प्रतीक्षा आमी केली. आनी खरेंच म्हटल्यार सांगपाचें म्हटल्यार आयज जी आमची भुमी ही आहा ही भुमी रामाची भुमी आहा. पूण हे रामाच्या भुमीन आज कृष्णाक जल्म घेवन हांगासर हें काम करपाचें पडलें. तसो आमचो हो कृष्ण आयज दाजी सरकार म्हूण आयज आमकां आमदार म्हणून रावलेलो आहा. तेणी खरोखर जें काम हातीन घेतलां हेची आमकां सगळ्यांक उमेद आहा. तशेंच आनी थोडी आमची कामां हांगा उरलेलीं आहा. एक मेन म्हणजे व्हडले प्रॉब्लम आमचो आहा तो सेवरेजीचो. तो तर म्हाजो पूर्ण करून दिलो आमकां जाल्यार आमकां सगळ्यांची सोय बरी जातली आनी जी आयज जी घाण जी जाता पळय ती घाण जावची ना हांगा ते वाड्यार पळय. आनी आमचें स्वप्न जें आसलें तें स्वप्न पूर्ण जातलें. आनी खरेंच ह्या खातीर आमी आमचे कावन्सिलर गिरीश बोरकार तशेंच आमचो आमदार दाजी सरकार याचे आमी आभारी आहा. कित्याक तेणी हें जें डेव्हलपमेंट जें हातीन घेतलां हें करपा खातीर आमकां खूब वर्सां वाट पळोवची पडली आनी हे तेणी आमकां जे उतर दिल्ले ते उतरा प्रमाणे ते आपले उतर मान्य करून आमकां ते करून दिल्ले आहा. त्या बद्दल आमी तेजे आमच्या वाड्या तर्फे आमी सगळे तेजे आभारी आहा. पेवर्साचे घालपाला उद्घाटन केल्लें आसा दाजी बाबांनी सगळ्या आनी आमचे कावन्सिलर गिरीश बोरकारान. आनी आमचो हो भाग मेस्तावाडो जसो पूर्वी पासून असो दुर्लक्षीत जाल्लो आसा आनी दाजी बाबान हांगासर सगळ्या वास्कोभर अशी प्रगती करून दाखयल्ली आसा आनी तेंच्यांनी हो स्टेप्स हांगासरय घेतलेलो आसा पेवर्स घालपाच्या ह्या रुपान. 15 फायनान्साची कामां पूर्ण वॉर्ड नंबर 16 जी चालू आसा थ्रू उरुल्यांसून बेलाबाय उडेर आनी आयज आमी मेस्तावाडे ह्या भागान पावलेले आहा. हांगा खुबशे पेवर्स घालूंक ना, केन्नाच हांगा पेवर्स म्हणून जावंक ना. हे आतां एक्चुली 30-40 वर्सां दिसता फर्स्ट टायम ह्या भागान पेवर्स जातले. खरेंच हांव धन्यवाद मागता आमच्या आमदार बाब दाजी सरकाराचे की तेणी सगळ्या विथआउट भेदभाव धरनासतना सगळ्या 25 कावन्सिलरांक आपणाचो तो फंड थंयसून पास करून हाडप इतली सोपी गोश्ट न्हू. ती बेगीनच्या बेगीन तेणी हाडली, वर्साच्या भितर हाडली आनी ही कामाची सुरवात जाली.